नमस्कार. यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांकय मोगान स्वागत. आज आमगेलो टसाची श्री वेंकटेश नारायण प्रभू हांगेल विचार आयकताची हन्नी मंगोलियांतू चलतसल्या वर्ल्ड पॉवर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशनांतू कशी भाग घेतसाची आणि तांकां खंयचे रितीरी आम्ही प्रोत्साह बेंबल दिवेत म्हणून आजी ऐकूया. म्हगेलें नांव वेंकटेश नारायण प्रभू. आम्ही मूलतः कुमटा गांवचे, उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्ट कुमटा गांवचे. हांव हे पॉवर लिफ्टिंग हे क्रीडे भितरी म्हाका तुंबा एक इंट्रस्ट. हांव 2000 इसवींतल्यानची हे पॉवर लिफ्टिंग अंत भितरी वेट लिफ्टिंग हे एक स्पोर्ट्सांत आयरन्स गेम्स म्हणटा आमगेले. ते म्हळ्यार बॉडी बिल्डिंग, पॉवर लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग हे तिन्न कुडसिल्यार हाका एक आयरन गेम्स म्हणटात. ते आयरन गेम्सांत म्हाका तुंबा इंट्रस्ट. सो ते हांत भितर 2000 इसवी भितरीची हांव युनिवर्सिटी आशिल्ली टायमाराची आमगेले कर्नाटका युनिवर्सिटी भितर गोल्ड मेडल करून 2 पंत गोल्ड मेडल केले. ते कारणांतर एक सानी एक्सिडेंटा निमित्त म्हाका हे आयरन गेम्सांतल्यान बेगीन दूर उरका पडले. सो 2015 आनी वापस डॉक्टर कन्सल्ट करून आनी वापस हे पॉवर लिफ्टिंग तरी स्टार्ट केले. 2015 भितरी हे वापस मागीर आनी वापस ही नवीन जर्नी लायफाचे सेकंड इनिंग्स म्हणटा स्पोर्ट्सा भितर ती आनी वापस रिस्टार्ट जाली. सो 2016 भितरी हांव फर्स्ट टायम आमगेले हांगा मंगळूरा भितरीची एक पॉवर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन जाल्लें स्टेट लेवल. तांत भितर 2016 भितर एक 3rd प्लेस जालें. ताजे नंतर म्हाका कशें दिसलें हांव कितें हें कंटिन्यू करनें जस्ट एक आनी आमगेले गांवचे उत्तर कन्नडाचे आमगेले एक समाजाक एक हांव एक स्पोर्ट्सा निमित्त कितें हांव बी एक तांकां एक स्फूर्ती हांव दिवचें ना अशें आलोचना करता करताची 2017-18 हांत भितर स्टेट आनी नॅशनल्स हे वटू खेळता खेळताची 2022 भितरी मागीर स्टेट लेवल नॅशनल्स अल्फुजा भितर नॅशनल्स जाले. तांत भितर म्हाका 2nd प्लेस जालें. सो आमगेले कर्नाटका पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आमगेले हांगा मंगळूर गांवचे बालांजनिया जिमनाजियमाचे प्रेसिडेंट जावन आसा सतीश कुमार कुद्रोळी. हांगा वचून हांव रिक्वेस्ट केला सर ननगे हिगे आनी हांव पूण मुखार खेळचे इंट्रस्ट आसा. सो तांणी म्हाका खुशीन आमगेले एक उत्तर कन्नडासान आयला म्हणली तांणी एक हे एक दवर घेवन नवीन गांवसान एक आयला मनूश तांणी म्हाका बरें सपोर्ट करून आज म्हाका एशियन चॅम्पियनशिपा वचचे चान्स दिले. एशियन चॅम्पियनशिपा भितर 2nd प्लेस जालें म्हगेलें. तांणी भितर स्ट्रॉंग मॅन ऑफ एवॉर्ड जालें. तशीच ताजे नंतर 2023 ऑक्टोबरा भितर कॉमनवेल्थ पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप हे हाजी सिलेक्शन आंध्र प्रदेशा भितर हाजें सिलेक्शन आशिल्लें. थंय भितर बीची म्हाका गोल्ड मेडल जालें. ताजे नंतर आमगेले कर्नाटका पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशनान म्हगेलें नांव पॉवर लिफ्टिंग इंडिया हाका रेकमेंड करून म्हाका कॉमनवेल्था वचचे तांणी एक चान्स दिले. सो हांव अशीची कॉमनवेल्था वतना पण न्यूझिलंडा ऑकलँडा भितर जाल्लें तें 2022 ऑक्टोबर म्हयन्या नोव्हेंबर म्हयन्या भितर थंय म्हाका 2nd गोल्ड मेडल जालें. द स्ट्रॉंग मॅन ऑफ कॉमनवेल्थ पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप इन न्यूझिलंड ताजे भितर म्हाका स्ट्रॉंग मॅन एवॉर्ड जालें. सो ते वटूची हे करून पयरी लास्ट मंथ आंध्र प्रदेशाचे विशाखपट्टणमाचे राजम म्हणिल्ले एक जिल्ले तालुका भितर थंय नॅशनल चॅम्पियनशीप आशिल्लें. ते वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक सिलेक्शन म्हळ्यार थंय जो मनुष्य फर्स्ट प्लेस करता ताका वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा वचच्याक तांगेलें सिलेक्शन आशिल्लें. सो थंय त्या भितर 290 kg स्क्वॉट करून नॅशनल रेकॉर्ड केले आनी 4 नॅशनल रेकॉर्ड करून म्हगेले 93 kg M1 म्हळ्यार एज 40 तुल्यान 50 पसून एक M1 कॅटेगरी म्हणटाची. तांत भितर गोल्ड 93 kg कॅटेगरी भितर गोल्ड मेडल केले. तशीच तांतू 2nd रनर्स ऑफ म्हाका स्ट्रॉंग मॅन एवॉर्ड जाले. ते वट्टू केले पळोवन आमगेले कर्नाटका पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन आनी आमगेली इंडियन पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन वर्ल्ड चॅम्पियनशिपाक म्हाका हे वचच्याक चान्स जाले. हे आमगेले समाज बांधवाले आमगेले स्वाम्याले वट हिरियले म्हगेले आवय बापायले आशिर्वादान ते वेंकटरमणाले एक आशिर्वादान म्हाका आजी वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा वचच्याक एक अवकाश मेळिल्लो आसा. सो हांवें आजी हे स्टुडिओ भितरी आमगेले यूथ ऑफ GSB हे आमगेले एक समाजाचे अति मुख्य वाहिनी हे हांत भितरी म्हाका आज आपोवन हांगा एक उलोवच्याक आनी तुमकां लोकांक मागीर एक इंट्रोड्यूस करून दिवच्याक एक समय अवकाश दिल्ल्यांक हांव तुंबा हे समयाचेर धन्यवाद सांगचे पळयता.
आता एक देशाक रिप्रेझेंट करून तुम्ही आता परदेशांतू विदेशांतू भाग घेताना मस्त खर्च येता त्या खर्चू ಬಹುಶಃ एक तुम्ही तुमगेले नित्य तुमगेले बॉडी मेंटेन करची जावं ताक घेवच तसले फूड पुरो एक्सरसाइज प्रॅक्टिस हक्क पुरो एक खर्च विंगड आसा आनी एक खर्च म्हळ्यार तुम्ही ते ट्रॅव्हल करचे ते स्टे करचे ह्या पुरो खर्च सो लक्ष गटले खर्च जाता अक्का तुम्ही एक सणाची अंगडी चलासून येवत असेल एक सणाचे मध्यम वर्ग कुटुंब कशी ह्या प्र मेंटेन करताची प्रभाम तरी आता कसं आलं की म्हळ्यार आम्ही हे एक स्पोर्ट्स हे करू का म्हणील एक मात्या भितरी एक मनशाक एक हे जाल्या नंतर तो मागेले आसा की ना म्हूण पळयना जाल्यार ते देशा खातीर आमगेल्या समाजा खातीर आमगेले एक हिरिया लोकां खातीर आमगे कर का म्हणील एक माथ्यांत आसा देखून जास्ती कमी थोडं एडजस्टमेंट करून आम्ही हांव हे सूर केलें ताजे नंतर आमगेल्या समाजाच म्हण इतरेच म्हण म्हाका धन सहाय बी आयलो तशीच हांव गव्हर्मेंटा बी थोडे एप्लिकेशन दिले तरी तांगेलो प्रोसेस चालू आसा त्याची टायमार आमकां यूथ ऑफ GSB आमगेले शेणे माम तरी म्हाका कॉन्टेक्ट केले नरेश शेणे मामाक तांणी म्हाका बरे रिस्पॉन्स दिले आनी म्हाका तांणी ह्या विशयाक बरे आमकां थोडे धन सहाय बी दिलो ताजे नंतर आमकां आमगेले वेदव्यास कामत मामान बीची ह्या समयार म्हाका एक बरेच चांग एक धन सहाय दिल्लो आसा ह्या समयार तांकां बी एक हांव एक म्हगेले निमित्त एक कृतज्ञपूर्वक धन्यवाद सांगच्याक ह्या समय इच्छा करता कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन हाजे फुडें मस्त जनाक आमगेले समाजाचे स्पोर्ट्सांतू लायक नांव घेवका आनी लायक कडेन भाग घेवन म्हळ्यार विंगड चॅम्पियनशिपा भाग घेवन तेय तांगेले एक देशाक रिप्रेझेंट करून आमगेले देशाक किर्ती हाडत जाल्यार कोण प्रयत्न करता तांगेले केन्ना पाठीबळा राबिल्लो कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन आनी ताजे प्रमुख जावन अशे आमगेले मोगाचे शासक वेदस कामत म्हणून तुमी आतां म्हणलां तांणी सहाय केला म्हणून तशी तुमकां असल एक सहाय मेळटाना तुमकां आनीक मस्त साधन करता म्हणून एक स्फूर्ती आयिल्ली आतां कसो जाता की म्हळ्यार पर डे आमगेले फूड आमी नॉर्मल फूड आमकां हे पॉवर लिफ्टिंगाक आयरन गेम्साक नॉर्मल फूड जायना आमगेले फूड डायट सप्लिमेंट हे ಒಟ್ಟು ತುಂಬ खर्च उरता तरी हांगच्यान आमी एक मंगोलिया वच्चे हे कोट बेगीन व्हड बजेटाचे बेगीन खर्च आसा त्या दृश्टी वयल्यान आमकां यूथ ऑफ GSB आनी आमगे समाज बांधव आमकां बरे एक हेल्प करता म्हणिल्लो एक विश्वास म्हाका आसा अशें तुमकां सहाय करता म्हण जाल्यार तांणी कशी सहाय करीत म्हणून सांगता नरेश शेणे मामान म्हाका एक हांव तांकां कॉन्टेक्ट करना बंद म्हगेले एक अकावंट नंबर नरेश शेणे मामान घेतिल्लो आसा सो आमी हांकां तुमकां हांव हें करता तरी तुमगेले एक हे असल्यार खुशीन ताजेर अकावंट नंबराक तुमी घाल न्हू म्हाका एक आमगेले नरेश शेणे मामाक ताजे बद्दल एक मेसेज एक फॉरवर्ड केल्यार ओके तुमी नेर जावन आमगेले वेंकटेश नारायण प्रमामाल अकाउंटाक घालयत आनी कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन सेवांजली चॅरिटेबल ट्रस्ट ताजे अकाउंटाक घालयत आमगेले स्क्रिनार ताजे अकाउंट नंबर आनी डिटेल्स आमी तुमकां दाखयला आसाची हाजे फुडें समाजा बांधवाक एक रिक्वेस्ट करतना तांतूय मस्ताना एक सहाय केल्लो आसा ओवरऑल जावन आमी म्हणचे कसो म्हळ्यार खंयचें एक साधन करता म्हण जाल्यार ताजे मागशे येवचे खर्चू आमी तांकां दिताना तांणी आनीक एक उन्नत साधन करूंक तांकां एक स्फूर्ती मेळटा आमगेलो समाज केन्ना आमगेलो फाटीबरा आसा म्हण तांकां एक धैर्य मेळटा तशें तांणी केल्ल्या निमित्ती आजी तांणी मंगोलिया तसले एक देशांतू आमकां रिप्रेझेंट करूंक आमकां खूश जाता ऑफकोर्स ह्या सगळे देशाक खूश तसले विचारू आनी एक प्रभाम 93 kg कॅटेगरी म्हणून सांगले तुम्ही 40-50 वर्ष मध्ये 40-50 वर्सां मध्ये तुमकां 42 ताका आमगेले मेगेल बॉडी वेट कॅटेगरी 93 तरी तांत भितर 40 वर्ष तुला 50 वर्ष ताका M1 म्हणटा आमी त्या कॅटेगरी भितर हांव खेळचे हर एक लोकल उरता बिफोर 17 ताका सब ज्युनियर ओपन कॅटेगरी M1 अशी तांत भितर हांव M1 कॅटेगरी भितर हांव इंडियाक रिप्रेझेंट करता आसा आता हे वर्ल्ड पॉवर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप कितले टफ आसा आनी कशी तयार जाता तुमगेले आता टफ म्हळ्यार आमगेले एक गुड लिफ्ट म्हणलेली एक सायट आसा तातूंत ऑलरेडी US लिबिया जपान चायना हे वस्तू कंट्रीच्यान म्हाका तांत भितर तांणी नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा तशीच आमगेली प्रॅक्टीस कशी आसा की म्हळ्यार हांव सकाळी एक 7 घंटेंतल्यान 9 घंटे पसून जिमा भितर प्रॅक्टीस करचे उरता सांजेरी आनी वापस सांजेर 6 घंटे ते रात्री 8:30 पसून दिवसाक नियर अबाउट 3 to 4 hours जिमा भितर एक्सरसाइज आमगे रुटीन वर्कआउट चालू उरता अशें
सो असल एक कठीण अभ्यास करून मुखारचे लेवलाक पाविलसची म्हळ्यार ते आमकां लेखतानाच मस्त खूश जाता तांतूय ताणें आतां भाग घेवन आमगेल्या देशाक आमगेल्या समाजाक तांणी किर्ती हाडोवची म्हण आमी देवा लागीं स्वाम्याले आशिर्वाद आमी मागताचे अखेर जावन प्रभू कसं म्हणटाचे वय आमकां आमगेल्या समाजाक मुख्य म्हळ्यार आमगेले गुरुवर्याले आनी स्वाम्याले आनी देव व्यंकटरमणालो आमकां आशिर्वाद हे आनी समाज मेन म्हळ्यार आमगे समाजाचे हिरिय लोकांक आशिर्वाद आसल्यार मात्र आज हे एक लेवला येवन पावचा साध्य आसा कित्याक की म्हळ्यार आयरन गेम आमी गुद्दाट करचे कबणां भरशी कबिणां घट्टी ताजे भरशी गुद्दाट करचे आमी तांगे भरशी सो हे गेमा भितर विन जावका म्हळ्यार स्वाम्याले आनी व्यंकटरमणाले आनी हिरिय लोकांले आशिर्वाद ना जाल्यार आज हे मटा पावचे साधना तशीच हे वाहिनी भितर आशिल्ल्या सगळे लोकांना म्हाका हे समयाक वर्ल्ड चॅम्पियनशिपा वचून जो एक ताजी थंय सन्मान मान मेळका तो मान मेळच्याक तुमगेले आशिर्वाद जावू का तशी तुमगेले सगळे लोकांले ह्या समयार आशिर्वाद हांव मागता तुम्ही धनसहाय कोरेत तशीच तुमगेले गुड विशस म्हणटा शुभ हारैके म्हणटाचे म्हळ्यार आशिर्वाद म्हणटाचे ना एक रितीरी तुम्ही मनांतूची अंक चांग जावो आनी भाग घेतना तांकां देवाला स्वाम्याला आशिर्वाद नित्य निरंतर आसो म्हणून आमी मागया आनी तांकां प्रोत्साह दिया तांगेले बेंबल दिवया म्हण सांगताची कोड्याले स्पोर्ट्स असोसिएशन मस्त खुशीन तांगेलो राबला तशी तुम्ही संघ संस्थे राबताची म्हणजे एक आमकां विश्वास भरवसे आस नमस्कारू प्रमाम ऑल द बेस्ट तुमगेल्या प्रति स्टेपय तुमगेलो तो देवस स्वामी आसाची धन्यवाद थँक्यू थँक्स धन्यवाद तशी देव बरें करो म्हूण सांगताची नारायण प्रभमाम तशीच व्यंकटेश नारायण प्रभमाम तशीच मुखारचे साधन आनी करतश जावो तशीच आमगेल्या समाजाक कीर्ती आमगेल्या देशाक कीर्ती तांणी उन्नत स्थानाक पावतश जावो म्हणून आमी सांगताची नमस्कार मुखार अनेक विशेष कार्यक्रमांत मेळया तुमकां कार्यक्रम खूश जाला म्हण जाल्यार आमगेल्या यूथ ऑफ JSP वर्ल्ड वायड ह्या चॅनल सबस्क्रायब करायची लायक करायची आनी कमेंट करायची आनी तांकांय प्रोत्साह दियाचे म्हण सांगता ह्या कार्यक्रम समाप्त करता नमस्कार सगळ्यांक देव बरें करो